हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय आनी आमी बीन बरी आसा. सो आयज आकाश आमगेर येयल्लो आसा. सो कित्याक येयल्लो आसा? मम्मीने एक स्पेशल काम दिला. सो गायज आमकां आयज न्हय मम्मीन ड्युटी दिल्ली आसा आनी म्हाज्या मम्मीकय हो मम्मीच म्हणटा. आनी आयज मम्मीन आमकां व्हडली ड्युटी दिल्ली आसा कारण आयज न्हय भरपूर वातावरण चेंज हा. वेदर म्हणटात तशें सेपरेटूच आसा. पावसान काळोख केल्लो आसा आनी दमट आसा भरपूर. पावस येवं शकता. सो काम कांय ना. सो घरान बसून तर आमी काम करूच शकता आनी हेल्पाक आकाशूय येयल्लो आसा म्हाज्या. सो जी आमी सान्नी सुकयल्ली ती काडटली आमी आतां दोगांय मेळोन आनी तुमकांय बीन दाखयतली ती सुकोवन कशी कितें जाली आनी कशी कितें काडप ती. सो चला तर टायम वेस्ट करच्या परस ते काडून घेवया आमी. या मरे. सो चला तर या. तर फ्रेंड्स आमी थोडे काडून घेतलेले आसा. सो पळोवंक शकता आकाशान थोडे काडलेले आसा. हे कशें जाता ते. सो आकाश तुमकां आतां फर्स्ट काडून दाखयतलो कशें कितें काडप ते. तर गायज हो पळय आकाश तुमकां हांगसर काडून दाखयतलो आनी अशें आसा ते सद्या. हे पळयात एक काडलेले आहा तेणी आनी एक काडून दाखयतलो. सो अशेंच आसा सद्या ते साडयेचेर पळोवंक शकता तुमी. आनी थोडी थोडी बरी उखलता, थोडी थोडी मातशें प्रॉब्लम जाता कारण ते आजुनूय सुकोवंक जाय. सद्या ओले आसा मातशे ते. सो पळोवंक शकता तुमी. सो अशें करून काडप चालू आसा. सो सगळे आमी काडून घेता आनी लास्टाक दाखयता तुमकां. सो हे पळय तितले काडून घेतलेले आसा. सो चला तर बाकीची काडून घेवया ना. आनी आकाश हेल्प करपाक गेल्लो. सो चला गायज काडून घेवया. टायम वेस्ट. हां अर्धे तुझ्याच पोटान वयतले कारण तू येतलो न्हू रे. सो चला तर गायज ही आमी काडून घेवया. टायम वेस्ट करया नाका कारण पावसान भायर काळोख केल्लो आसा आनी पावस येयलो जाल्यार बरें जालें ना रे. सो चला तर काडून घे फटाफट. तर गायज फायनली आमचे जाल्ले आसा. पळोवंक शकता तुमी. एक तोपभर जाल्ले आसा. भरपूरच जाले ते. आनी पयतले आमी कशें कितें फ्राय करून दाखयतली तुमकां एक दीस कारण आतां मातशें सुकपाक जाय ते. प्रॉपर सुकोवंक ना, मातशें वले आसा. सो परत एकदां सुकत घालतली आमी आनी जेन्ना फ्राय करतली तेन्नाय प्रॉपर तुमकां फ्राय करून दाखयतली कशें कितें फ्राय जाता ते. सो गायज आकाश न्हू सान्नी सुकत घालपाक गेला पूण वत अजिबात ना. पावसाची दमट आसा भायर. हाड आतां वत ना थंय. अरे ना दमट आसा पावसाची. कशें केलो? 5 रुपया किलो. कोणी कोणी तर काळो घेता सो हो कसो जायना वता खातीर. तर गायज हे हांव आतां पॅक करून दवरतले कारण आयज काय सुकत घालूं शकना. वत काय ना, पावसाचें वातावरण आसा तेका लागून हांवें सगळें पॅक करून दवरतलें आनी हेजी मस्ती चालू आसा. काम कमी कर, काम वाडो नाका. तर गायज सो ना म्हणजे काम वाडोवपाक येयला, काम कमी करपाक येवंक ना. एक साडी घडी करपाक 4 जाणां. तुका 5 धर मोलका. अरे रासोट येता म्हाका करपाक.
ना हांव शिकयता गो तुका केन्ना येता तर गायज भरपूर कडक वत पडले आणि सान्नी आम्ही परत एकदा सुकत घातली पण ते शूट करूंक ना आणि आता आकाश वयता कारण दंपर झाली तेका राव म्हटलं का रावना जेवपाक. बाय बाय. आणि त्याची सायकल कसली रे तुझी? लॅम्बोर्गिनी. आगे बाय माझ्या दी आमका एक दी. गोया ही लॅम्बोर्गिनी. लॅम्बोर्गिनी तुझी पिजले आमका दी मरे एक दी. पावसाचे वातावरण पण दट ना कारण आता परत दमट झाली. सायकलीचा संबंध काय नाही. पाऊस समजा ना मजा येते. ए लहानपणात बोटी सोडीत खबर आहे का पावसा? पूर आम्ही सोडलं काय सोडलेले ते तू काही आज आपण सकाळीच आम्ही पाऊस सुरू झाला नो काही पाऊस पडला का आमच्या हांगसर उदक असता भरपूरच उदक असता. सो आम्ही किती करता बोटी करता हे जे लहानपणान कशा करताले पेपराची बोटी करप आणि सोडप. आणि पाऊस पडलो आमच्या हांगसर उदीक बोलता न्ही रे भयंकर उदीक भरता. हांगा सुद्धा आम्ही रावल्या न्हू थंय सुद्धा उदक भरता भयानक उदक बसता. आणि काळोबा कडेन म्हणून तुमकां खबरूच आसतलें थंय सुद्धा ते ऑलमोस्ट बुडटा अर्दे. उडगे म्हणजे कुल्ले बारीक उडगे म्हणजे बारीक कुल्ले असतात. आमच्या हांगसर गावान तेका हुडगे म्हणतात आणि एक्चुअली तेका कुल्ले म्हणतात बारीक. ते हांगसर हय ते खायनात ते भुरगे हे धरतात कितें म्हणून धरतात मजा म्हणून देव जाणा. आणि ह्या फावट पावस नाही उदक समज चडूच भरले जाल्यार तुमकां शुवर दाखयतले बरें भरले तरी दाखयतले. आमच्या आंगणान सामके उदक पावता. आमच्या काळो पाण्याक न्हू बारीक झरो सुटता. झरो म्हणजे पाणी आणि आम्ही तुमकां उडके धरताना दाखयले. राव मरे आता राव मरे हमको जोर से भूक लगी है हम घर जाके सकाळी तेका सांगले आमगे जेवपाक राव पण ना खंय. त्याच्या मम्मीन काय स्पेशल केला सासव आमाड्याचे सासव माझ्याय बीन फेवरेट असा. आम्ही पळोवया केन्ना करतली ती कारण अजून आमकां गोटा म्हणटात ती मेळोकूच ना. ते पण फुडले बरी ना ती पण पडत ना पिकोकूच ना ती. सो चल वत लागता. सो बाय बाय तुका बाय परत मेळया. हय हय सो गायज चला तर हांवूय बीन जेवून घेता आता. तर हांव आतां जेवपाक बसले आणि जेवपाक मम्मी ना आकाशूय गेलो. आकाश आसलो जाल्यार म्हाका वांगड मेळटा आसलो जेवपाक पण टॉय बीन गेलो आणि आता हांव एकलेच जेवपाक बसला. सो आयज यम्मीशें जेवण आसा आमगे टेस्टी सामकें. सो हांव एकलेच बसून एन्जॉय करता. सो चला तर तुमकां दाखयता हांव आयज कितें जेवण जेवता तें आनी कितें स्पेशल आसा तें. तर पळोवंक शकता तुमी आयज म्हज्या जेवणान आसा सुंगटांची बिरयानी प्रॉन्स बिरयानी ड्राय चिली चिकन चिली आणि मशरूम ग्रेवी मशरूम. तर फ्रेंड्स हांव टेस्टीशें जेवण एन्जॉय करता आनी मेळटा तुमकां त्या म्हणसर बाय बाय. सांजच्या टायमार भायर वचून पळयता जाल्यार पावसान एकदम काळोख केलो अशें दिसतालें की पावस येतलो म्हणून कारण भरपूरूच काळोख जाल्लो. तर फ्रेंड्स जेवले बीन आनी हांवें कांय शूट करूंक ना कारण एकदम टेस्टी जेवण जेवलें. सो हांवें बरें डारडून न्हिदोवन दिलें आनी मम्मी बीन घरान आसली. मम्मी आतांच येयल्या आतां म्हणजे जालें आसतलें 1 वर जालें आसतलें. सो आतां आमी एक काम करपाक बसल्या म्हणजे त्या दीस मावशी बीन येयल्ली आनी आमचेय थोडे कपडे आसले जे आमकां यूज ना आतां. सो ते म्हटल्यार आमी दुसऱ्यांक दिवया जी मनशां आमच्या हांगसर थोडी अशी आहा जेंकां युजफूल कपडे आमी दिता. सो म्हयन्यान बीन केन्ना अशें दिता नाल्यार 2-3 म्हयन्यान जे युजफूल ना आमकां कपड्याक तेंची गरज ना. सो दुसऱ्यांक दिवन ते यूज तरी जातले. सो तशें आमी आतां कपडे भरपूरशे काडलेले आसा आनी बरे बरे जीन्स म्हण शर्ट म्हण अशें आसा. सो ते आमी आतां तेंकां दितली. सो मम्मी हांगसर बसले तेच हे करपाक म्हणजे तेंकां ते आतां येवपाचे आवरपाक. सो तेंकां आतां ते हे करून दितली पॅक करून दितली. सो दाखयता तुमकां. फ्रेंड्स पळोवंक शकता हांगसर मम्मीन एकदम कबड खानो केल्लो आसा कपड्यांचो आनी भरपूर युजफूल कपडे आहा जे बरे बरे पॅन्ट शर्ट बीन आसा. सो ते आमी दितली आनी बरे मम्मी आतां घडी मारता आनी ते पिशवेन घालून दितली. सो पळोवंक शकता तुमी बरे बरे आहा लायक जीन्स दाखय गे मे
सो गायज ही पळया जीन्स काय बरी हा. सो आमकां ती यूज ना, जेंट्स पॅन्ट आहा ती पळोवंक शकता तुमी. सो ती बीन आमी दितली. जे गरजेचे ना कपडे जे आमकां यूज ना ते आतां म्हटल्यार दिवया आमी. आनी अशें करून पॅक करता आमी आतां ते आनी जॅकेट पळया काय बरें आसा, बट ते आमकां यूज ना. सो पळोवंक शकता तुमी. सो ते बीन दितली आमी आतां. बेश्टे दवरून तरी कितें करतली, त्या परस कोणाक तरी यूज जातले. कारण थोड्यांक अशें आसा की कपडे सुद्दां मेळना सामके, आनी आमी अशें आहा की कपडे आसोन आनीक कपडे भरतात. सो त्या परस तांकां दिल्ले बरें ते फायनली व्हरपाक येयले कपडे. आनी आमी 2 प्लास्टिकेन घालून दवरला. एक जेंट्स कपडे आसात आनी एक लेडीज कपडे. सो दोनूय सेपरेट करून दवरले. सो ते आतां व्हरपाक येयले, आतां तांकां दिता. सो गायज हे ना हांगसर कपडे कलेक्ट करपाक गेले आनी मोस्टली आमी हांकांच कॉन्टेक्ट करता. हेच कपडे आमचे व्हरून दुसऱ्या पर्यंत पावयतात. जेंकां गरज आसा तेंच्या पर्यंत हेच आमचे कपडे पावयतात. आनी अशें ना की हांवें हे व्हिडिओ खातीर कपडे म्हजे डोनेट केला. हेच्या पयलीं बीन भरपूरशे कपडे हांवें डोनेट केल्ले आसा. पूण तेन्ना कशें आसलें, तेन्ना म्हाजे कडेन एक प्लॅटफॉर्म नासले की म्हाजे थॉट्स, म्हाजे विचार दुसऱ्या पर्यंत पावोवपाक. पण आतां कशें आतां म्हजे कडेन प्लॅटफॉर्म आहा. सो हांव म्हाजे विचार, म्हाजे थॉट्स दुसरे पर्यंत पावोवंक शकता. आनी हांव ट्राय करता म्हाज्या कडसून की जाता तितली दुसऱ्या पर्यंत हेल्प पावोवपाची म्हणून. कितली आसना, थोडीशी आसना. सो हांव ट्राय सदांच हे करता की म्हाज्या कडसून हेल्प दुसऱ्यांक जावची म्हणून. गायज ते कपडे घेवन गेले आनी हांव आतां बसला तुमचे बरोबर एक गजल शेअर करपाक. हांव नकळो ती गजल बरोबर आसा की चूक आसा तरी पण हांव शेअर करपाक बसला, कारण म्हाका शेअरूच करपाचे हा. तर फ्रेंड्स, म्हाका खरेंच बरें दिसता, कारण म्हाजे कपडे अशा मनशां कडेन गेले जेंकां खरीच गरज आसा. सो तांकां खरीच गरज आसा, ताका लागून म्हाका खूबच बरें दिसता की म्हाजे कपडे बऱ्या मनशां कडेन गेले. आनी दुसरें म्हटल्यार व्हिडिओ करपाचें कारण म्हटल्यार खरें तर हेच्या पयलीं आमी कपडे अशे दिल्या, भरपूरशे जाणांक दिल्ले आसा, पूण केन्ना व्हिडिओ करूंक ना. आनी व्हिडिओ करूंक म्हाका खरीच बरें दिसना, कारण ही गजाल व्हिडिओ करपा सारकी ना. पूण हांवें आतां व्हिडिओ केली, कारण आतां हांव व्हिडिओज करपाक लागले. सो म्हटल्यार म्हाज्या व्हिडिओसून कोणी तरी बरें गजाल शिकपाची, ताका लागून हांवें स्पेशली हो व्हिडिओ केलो. सो गायज, तुमकां सांगूंक सोदता, समज जर तुमचे कपडे अशेच आसा जे तुमकां यूज ना, सो ते प्लीज कोणाक तरी दियात ज्या मनशांक खरीच गरज आसा. कारण आतां पावसाचे दिसूय येतात आनी तुमकां तर खबरूच आसतलें, पावसान कपडे मेन म्हटल्यार सुकपाक मेळनात. कितलो प्रॉब्लेम जाता, आमकां कपडे आसोन सुद्दां प्रॉब्लेम जाता. सो खरेंच अशा मनशांक दिया की तुमचे कपडे अशे वेस्ट करूं नाका. अशा मनशांक दिया की खरेंच तांकां गरज आसा. बाकी कांयच नासलें म्हाजे हेतू तुमकां दुखोवपाक. सपोज जर तुमी ह्या व्हिडिओन हर्ट जाली आसत जाल्यार खरीच सॉरी. म्हाका हर्ट करपाचें कांय नासलें. म्हाजें इतलेंच आसलें की म्हाज्या व्हिडिओनसून कितें तरी बरें शिकपाचें कोणी म्हणून. सो इतलेंच आसलें. सो तुमी समजून घेतली, आय होप सो. आनी सपोज जर खरेंच कोण हर्ट जालो जाल्यार परत एकदां सॉरी म्हणटा. सो गायज, चला तर भयानक गरमी जाता आनी म्हाजो अवतार तर तुमी पळोवंक शकता. आनी आतां सांज जाली हा, सो हांव फ्रेश जातलें, देवाचें वाचपाक बसतलें. सो गायज, जाल्यार तर हांव फ्रेश जाता आनी मेळटा तुमकां त्या म्हणसर. बाय बाय. फायनली हांव फ्रेश जालें आनी आत्तां फ्री जालें. आनी हांगसर न्हय, आमच्या हांगसर पावस पडटा बारीक बारीक. रातची 10 जाल्ली आसा आनी बारीक बारीक पावस सुरू जाल्लो आसा. सो चला तर आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करुया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. आनी परत एकदां मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांचे. बाय.